नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। मणिपूर विशयावेल्यान तापली विधानसभा, काळे कपडे घालून विरोधकांचो निषेध, गोंधळ घालपी 7 जाणांक सभापतीन केले निलंबीत। कंपन्यांक दिवपाक लायता गोंयकार कामगारांचो डेटा, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची विजयाक जाप। तलाड्यांचे गैरहाजीक लागून लोकांक जाता त्रास, जिताची कागाळ, लक्ष घालपाचे मंत्री बाबुशाचे आश्वासन। रेबो कडून ट्रॅक केलो मेकळो, वास्को बेळगांव रेल्वे सेवा सुरू। सदानंद तानावडेन घेतलो खासदारकेचो सोपूत, कोंकणी बदला मराठींतल्यान घेतलो सोपूत। आणि देशभरात लोकसभेचे वारे व्हांवपाक जाली सुरवात। दक्षिण गोंय काँग्रेस आणि भाजप दोगां खातीरूय म्हत्वाचो, दोनूय पक्षांनी उमेदवारी खातीर रेस। आता खबरो विस्तारान। खासगी कंपन्यांतल्या गोंयकारांचो डेटा लागीं करपाचें काम आमी करता, तशेंच स्किल लॅब्स एनालिसीस करपाचें कामूय करतात। तशेंच खासा कायदो करून कंपन्यांक डेटा दिवपाची तरतूद करपाक लायता, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन हे विशीं प्रश्न उपराशिल्लो। गोंयांतल्या कंपन्यांनी कितले गोंयकार कामाक आसात, तातूंतले कुशळ कितले आनी अकुशळ कितले आसात हे विशीं विजयान कामगार मंत्र्याक प्रश्न केल्लो। हे विशीं खासा कायदो ना, तरी लेगीत तसो कायदो करपाक लायता आनी फुडल्या विधानसभेत ठोस उतर दिता, अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। अनएम्प्लॉयमेंटाचे विरुद्ध फायट करपाक सिरियस आसात काय कितें? स्पीकर सर, विदाउट डेटा हाव यू विल फायट अनएम्प्लॉयमेंट? स्पीकर सर, नीती आयोगान गोंय थर्ड हायेस्ट इन इंडिया अशें म्हणून म्हणलें। सरकाराक तें आवडूंक ना। सरकार रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, but they don't have a data to counter this. Will you rigorously pursue for companies to declare online vacancies? Yes, Speaker sir, it is mandatory actually that private companies, private companies basically advertise their posts. सो दॅट एक गजाल आसा की इट शूड बी द कंपल्सरी जावपाक जाय, त्या खातीर तो आमी एक्ट इंट्रोड्यूस करता, इधर लेबर एम्प्लॉयमेंटाच्या थ्रू इंट्रोड्यूस करता, बट ताका स्किल आनी इंडस्ट्रीज ह्या दोगांच्या बरोबर आनी नेक्स्ट वी आर कमिंग बिलाचे 1,20,000 भुरगे जांणी एम्प्लॉयमेंटान रजिस्ट्रेशन केलां ते एक तर शिकता आसतले, नाजाल्यार खंयचे ना खंयचे तरी खाजगी कंपनीन कामाक आसतले। हातूंतले सुमार 10,000 भुरगेच बेरोजगार आसूं येता, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आता आमकां कशें कळपाचें एक कोण स्किल्ड आहा कोण अनस्किल्ड आहा? खंयच्यो कंपनी गोंयकारांक फेवर करतात आनी खंयच्यो कंपनी भायल्यांक फेवर करतात? हो डेटा जाय न्ही। हो डेटा आमकां कसो मेळटलो? हो डेटा मेळपाक ताजे कडेन ना, तो म्हणटा हें इंडस्ट्रीजाचें काम। आतां इंडस्ट्रीजाच्या मंत्र्याक हांव फाल्यां उजरायता हाजेरूच, कित्याक फाल्यां डिमांड आहा ताजेर। स्पीकर सर, आतां हांव एक मंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता। इन द फोर्सिएबल फ्युचर विल यू consider revising the rules to collect the data of Goan and non-Goan workers, their skill levels, and whether they hold managerial and non-managerial positions? आणि हे मॅन्डेटरी तू करतलो? लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटानी खंयचोच एक्ट ना किंवा इंडस्ट्री कडेन खंयचोच एक्ट ना की कंपल्सरी तेंच्यांनी दिवचें। खरें म्हटल्यार IDCच्या वतीन ताका आमी प्लॉट दिता, ताका इलेक्ट्रिसिटी आमी सबसिडायज रेटीन दिता, वॉटर आमी सबसिडायज रेटीन दिता। हे सगळें दिल्या उपरांत तेच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे हो डेटा जो आहा सरकारा कडेन आसपाक जाय आशिल्लो। देर इज नो सेपरेट एक्ट, सो दॅट स्पीकर सर कंबायन दोनूय डिपार्टमेंट घेवन एक म्हणजे कंपल्सरी डेटा लागीं करपाचें काम आमी करता। दुसरें तेणी जे स्किल गॅप एनालायसीस करपाचें काम जें आसा ऑलरेडी म्हणजे एक्ट जरी ना जालो जाल्यार स्किल गॅप एनालिसीस करपाचें काम आतां आमी सुरवात केला। स्किल डिपार्टमेंट डेटा कशें करतलो? स्पीकर सर, तो डेटा घेता हांवें ना म्हणूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
जाणट्यांसयत सामान्यांक राबितो प्रमाणपत्र वेळार मेळना म्हणून पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान विधानसभेत प्रश्न मांडलो. पंचायतींनी तलाटी आसच नात, मामलेदार कचेरेंत सर्व्हर डावन आसता म्हणून मांद्रेचो आमदार प्रवीण आल्लेकराची कागाळ. हातूंत लक्ष घालता म्हणून येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. सर, म्हजो क्वेश्चन आहा रेव्हन्यू मिनिस्टराक कितें जे ऑनलायन आनी ऑफलायन जे 1N14 फॉर्म आनी रेजिडंट सर्टिफिकेट जे आमचे सिनियर सिटीजन लोकांक हे त्रास जाता खूब, कित्याक ऑनलायन आसता ते ऑफलायनूय ते चालू दवरचे. ताका लागून मिनिस्टरान हेजेर कितें एक्शन घेवची हेजेर. तशेंच म्हाजें आहलें कितें जेन्ना रेजिडंट सर्टिफिकेट एक्सपायरी जाता तेन्ना ताका सगळो तो प्रोसेस करचो पडटा फूल. ताका लागून तांकां कितें तरी इजियर हे दिवचें आनी ती रेजिडंट जी सर्टिफिकेट आहा पळय ती पयलींची सर्टिफिकेट लावन तेंच्यांनी सोमतीच ती तांकां दिवची. The applicant can submit the application form along with documents to the talati. Now this is, you are talking about offline and online. Now online is there only. Offline you are saying that as our honorable member had raised during the demands. Basically there should be a manual this thing also. But the thing is what happened, both options are basically open. Because they just got to meet the talati will do the formalities and give them the certificate physically if they go there. स्पीकर सर, 2C ऑनरेबल मिनिस्टरांनी जे उत्तर दिला त्याप्रमाणे त्यांच्यानी म्हटलं की फिजिकली कन्सर्न तलाटीज आहा तेंचेकडे व्हरून दिवचे. सो इतलेच लक्षात हाडून दिवंक सोदतात मिनिस्टराच्या की तलाटीज म्हणटात ते थंय पंचायतीन आसात ना. साधारणचो जो शेतकरी जेन्ना 114 जाल्यार मॅन्युअली तूं म्हणटा फिजिकली दिवंक जाय. सो तलाटी म्हणटात ते चडशे आसात ना. कितें ना कितें रिजन सांगतात, खंय तरी ड्युटेर वयतात म्हणटात. माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता तुका वचप ते म्हणजे तलाटी आसात ना आनी प्रत्येक आम नागरीक जो आहा तो ताका त्रास जाता. दुसरे इश्यू आहा तो जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता ना कंटिन्यू करता सेम. जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना थंयसर सर्वर डावन म्हणून सांगता. एक सामान्य बारीक शेतकरी जो शेत करता ताका काय ऑनलायन बीन काय कळना म्हणून तो बसीन बसता. आमच्या आतां गांवांतल्यान पेडण्या वयता मामलेदार ऑफिस. तुका कितें विचारपाचें आसा? सांगता कितें विचारपाचें आसा? हांव म्हणटा सिंपल, एक तर तलाटी ना, दुसरे थंयसर जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना सर्वर डावन म्हणून एका बारीक सामान्य लोकांक जेन्ना सर्वर डावन म्हणटा तो आख्खो दीस ट्रॅव्हल करता, आख्खो दीस ताचो वेस्ट वयता, शेतां सोडून देता. ह्या विशयाचेर मंत्री हेचेर कितें जाय तुका? कितें जाय तुका? म्हाका इतलेंच जाय, थंयसर ऑफिसान सिस्टम सारकी घातलेली जाय. दुसरे तलाटी म्हणटा ते पंचायतींनी कंटिन्युअसली लोकां खातीर जाय. मंत्री अशेंच सगळ्या पंचायतींनी तलाटी आम्ही डीजी सेवा ही स्पीकर सर आम्ही डीजी सेवा ही माझ्या ऑफिसानं प्रत्येक गावागावांनी डीजी सेवा केल्या ऑनलाईन आम्ही सर्व्हिस दितात. प्रश्न हा तलाट्याचो, तलाटी थंय नासतात. तलाटी ते पळयतलो. तलाटीचं उत्तर दिना, तलाटीचे इश्यू कितें First half, see it is important. प्रवीण आल्लेकरान It is important that the first half the talati should be available. I will just check on it. Just give me the name and I will just inquire about it. दूधसागर ते केसरलोक मजगतचे करंजा रेल्वे स्टेशनाच्या ब्रागांजा घाटात दक्षिण अस्तंत रेल्वेच्या मार्गार पालसण कोसळिल्ल्यान ह्या मार्गावयल्यो रेल्वे सेवा 6 दिसां उपरांत सुरू जाली. कोसळिल्ली पालसण कुशीक काडली आनी ट्रॅकाची चांचणी लेगीत केली. पालसण कोसळे उपरांत विभागांतल्या केसलरॉक आनी करंजा स्टेशनां मजगती रेल्वे सेवा रद्द केल्या. रेल्वे मार्ग आनी सेवा परतून सुरू दवरपा खातीर झुजा पावण्यार यत्न चालू असले तरी सद्या परस चड बोगतो बंद जातलो. राज्यसभेर गोंयच्यान वेचून गेल्ल्या सदानंद शेट तानावडेन सोमारा सोपूत घेतलो. विशेष म्हळ्यार तानावडेन मराठींतल्यान सोपूत घेतलो. मी सदानंद बाळू शेट तानावडे राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन.
लोकसभा वेंचणुकेचे वारे जशें देशांत सुरू जालां तशेंच गोंयांतूय सुरू जालां. भाजपान दक्षिण गोंया खातीर खासा तयारी सुरू केल्या जाल्यार काँग्रेस आनी भाजप दोनूय पक्षां मदीं उमेदवाराची चडाओड दिश्टी पडटा. पळय हो स्पेशल रिपोर्ट. लोकसभा वेंचणुकेचे वारे देशांत व्हांवपाक सुरवात जाल्या. हालींच एनडीएन आपले मित्र पक्षांची खासा बसका घेतली. ह्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वता हाजीर आशिल्ले जाल्यार विरोधी पक्षांनी एकठांय येत इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स म्हळ्यारूच इंडिया ही आघाडी स्थापन केल्या. आमी वेंचणूक वेवस्थापनाचो विचार केलो जाल्यार ते बाबतींत काँग्रेसी परस भाजपा सदांच फुडें आसता आनी आसा. ह्यो जाल्यो राष्ट्रीय स्तरावेल्यो थोडक्यान घडामोडी. आतां आमी गोंयांत लोकसभेच्या संदर्भातल्या राजकीय घडामोडींचो आढावो घेवपाचो यत्न करुया. सद्य स्थितीत गोंयांतले 2 लोकसभा मतदारसंघांपैकी उत्तर गोंय हो भाजपाच्या ताब्यांत आसा जाल्यार दक्षिण गोंय हो काँग्रेसीच्या ताब्यांत आसा. उत्तर गोंय हो भाजपाचो जाल्यार दक्षिण गोंय हो काँग्रेसीचो पारंपारीक गड. दोनूय पक्षांक आपापले पारंपारीक गड राखपाचें आव्हान आसा. वयलेवर जरी कितली राजकीय समीकरणां ही पोशक दिसली तरी तशें ना. वेगवेगळ्या मुद्द्यांक लागून आनी प्रस्नांक लागून बरोच अंडरकरंटूय आसा. आमी दक्षिण गोंयचे बाबतींत विचार केलो जाल्यार भाजपान हो मतदारसंघ बरोच गंभीरतायेन घेतला. फार्मागुडी अमित शहाचे जाहीर सभेत तांणी प्रचाराचो श्री गणेशाय केला जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेस सच्चे भशेन थंडूच दिसता. भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षां मदीं उमेदवारी खातीर आमकां चडाओड दिश्टी पडटा. आतां मेरेन भाजपा खातीर आदलो खासदार ॲडव्होकेट नरेन सावयकारान बरीच तयारी केल्ली. फाटले चवथी सावन तो बरोच एक्टीव जाल्लो. दक्षिण गोंयांतले साबार कार्यावळींत ताणें हजेरी लावपाक सुरवात केल्ली. मात आतां दक्षिण गोंयांत भाजपाच्या उमेदवारी खातीर बरेच दावेदार तयार जाल्यात. आदलो आमदार आनी भाजपाचो सरचिटणीस दामू नायक, आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हे दोगूय दक्षिण गोंया खातीर इत्सूक आसात आनी तांच्यांनी ते खातीर यत्नय सुरू केल्यात. मदींच मडगांवचो विद्यमान आमदारांनी हालींच परतून भाजपांत घरवापसी केल्लो आदलो मुखेलमंत्री दिगंबर कामतीचें नांव येता. मात दिगंबर कामत आजून राज्यांत मंत्रीपद मेळपा खातीर बरेच यत्न करताना दिश्टी पडटा. भाजपात तिकेट दितना जिखून येवपाची क्षमता पळयता काय कॅडरांतल्या मनशाक संद दिता ते पळोवचें पडटलें. दुसरे वटेन काँग्रेस दक्षिण गोंयांत कोणाक उमेदवारी दिता हाचेर सगळ्यांची नदर आसा. विद्यमान खासदार फ्रांसीस सार्दीन आजून आपली दावेदारी पुरायपणान सोडपाक तयार ना. मात खासा गोपांतल्यान आयकपाक मेळटा ते कोतान काँग्रेसीचो युवा प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार स्वता दक्षिण गोंयांत उमेदवारी खातीर इत्सूक आसा. आत काँग्रेसी मदीं गटातटाची राजकारण संस्कृती आजूनय तितलीच प्रबळ आसा. दक्षिणेतलो क्रिस्तांव मतदार ही काँग्रेसीची पारंपारीक वोट बँक. काँग्रेस दक्षिणे खातीर क्रिस्तांव उमेदवार दिता काय ते पळोवचें पडटलें. एल्विस गोमसा सारकेलो पक्षांतलो प्रशासकीय आनी राजकीय जाण आशिल्लो एक आश्वासक चेहरो काँग्रेसी कडेन आसा. एल्विसूय फाटले कांय दिसा सावन बरोच एक्टीव जाला. तरी सद्याक दक्षिण गोंयांत जें वातावरण आसा तें मात बीजेपीक फेवरेबल आसा असल्यातली गजाल ना. बीजेपी भितरय बी दक्षिण गोंयांत 2 ते 3 ग्रूप आसात. सो उमेदवार कोण आसतलो, ताका खंयचो आमदार सपोर्ट करतलो हाजेर सद्याक हे पळोवपाक जाय. हाजेर फुडलें जें कितें जावपाचें आसा तें ह्या सगळे गोश्टी लक्षात घेवंक जातले. पूण सद्याची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार इट इज एडवांटेज टू बीजेपी अशें म्हणचें आमी पडटलें. तातूंत भितर एक प्रश्न येता की सालसेत जी सदां काँग्रेसीचो पावर अवलंबून वता ती सालसेतूय सद्या काँग्रेसी बरोबर ना. तांचो कोणूच MLA ना आशिल्ले तेय बी बीजेपी थोडे सपोर्ट करता. म्हणजे एलेक्स रेजिना हे बीजेपी बरोबर हाजो कितें फरक पडपाक शकता ताजे बरोबर? प्रॉब्लेम कशें जाता बीजेपींतल्या सालसेतीक 8 जे मतदारसंघ आहात तातूंतले 4 मतदारसंघ बीजेपी कडेन ना. अशें जरी आसलें तरी कितें आहा 2 मतदारसंघ आहा ते आपा कडेन आसात. एक मतदारसंघ आसा तो गोवा फॉरवर्डा कडेन आसा. आतां गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीक सपोर्ट करतलो अशें आमी धरया. आप हो पक्ष ह्या हातूंत भितर फुडल्या लोकसभा निवडणुकेक कितें हें घेतलो स्टँड घेतलो ताचेरय भरपूर आसा. कारण सगळे जे भाजप विरोधी जर सगळे पक्ष एकठांय येवन जर इलेक्शन लडयलें जाल्यार दक्षिण गोंयांत सालसेतीक हाका आमच्या काँग्रेसीक लीड मेळपाक शकता. परंपरे प्रमाण जी लीड मेळटा तशी लीड मेळपाक शकता. आतां तूं म्हणटा की अलेक्स रेजिनाल्ड बीजेपी बरोबर आसा. काँग्रेसीक तसो व्हडलो कांय ताजो लुकसाण जावचें ना. कारण अलेक्स सिकेर मागीर अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स
हांगा तसो ते काँग्रेस हातूंत भितर आमच्या क्रिस्तांव हातूंत भितर कन्वर्ट करपाची इतले लोकांक कन्वर्ट करून BJP कडेन हाडपाचो इतलो पावर ना. नावेली जरी तांचो आमदार आसलो तरी थंय जो मतदार आसा तो बेजिकली काँग्रेस कारण आतां एक पळोवपाक जाय की ही मतां एकठांय कशी उरतली. BJP विरोधी जी मतां आसात ती एकठांय कशी उरतली हे जर हाजेर जर लक्ष दिलें जाल्यारच काँग्रेसीक साश्टीक लीड मेळपाक शकता. नाजाल्यार साश्टीक लीड मेळटली पूण त्या लिडीचेर बाकीचे कडेन जे कमी जाता ते भरून काडप कठीण जातलें. दक्षिण गोंयांतल्या आमदारांचे संख्याबळ पळयत जाल्यार 20तले भाजपाचे 12, काँग्रेसीचे 2, आपाचे 2, मोगोचो 1, गोवा फॉरवर्ड 1 जाल्यार 2 अपक्ष असे आमदार आसात. 2 अपक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड आणि आंतोन वाज तशेंच MGच्या सुदीन ढवळीकारान भाजप सरकाराक तेंको दिल्ल्यान भाजपाचो वट्ट आंकडो दक्षिण गोंयांत जातात 15. विरोधी आमदार उरतात काँग्रेसीचे आणि आपाचे प्रत्येकी 2 आणि गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय असे मिळून फक्त 5. मात जरी भाजपा कडेन दक्षिणेत 15 आंकडो आसलो तरी लोकसभेत तांचोच उमेदवार जिखतलो अशें अजिबात ना. हे सगळ्यात निर्णायक थारतले ते मतदार. तातूंत वेचून आयिल्ले काँग्रेसीचेर मात उपरांत गेले भाजपात अशें दिगंबर, अलेक्स सिक्वेरा आनी संकल्प आमोणकार हांचे मतदारांनी जर लोकसभेत तांचो वचपो काडपाचें थारायलें जाल्यार भाजपा खातीर परिस्थिती कठीण जातली. जर लोकांनी मोदीच नदरे मुखार दवरून मतदान केलें जाल्यार भाजपाचें तारूत तडीक लागपाक शकता. मात लोकांची भाजपाड आशिल्ली नाराजी विरोधी पक्ष कॅच करपाक शकतले काय हो एक मोठो प्रस्न आसा. काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड हे पक्ष जर एकठांय आयले जाल्यार भाजपा खातीर ते एक आव्हान नक्कीच थारतले. आणि जर हे सगळे वेंचणुकीच्या मैदानात स्वतंत्र देवले जाल्यार गेर्रा आदींच भाजपाचो विजय थारतलो हातूंत दुबाव ना. तातूंत परत काँग्रेसी मुखार आव्हान आसा ते आरजीचे. फाटले विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसी खातीर आरजी खूब मारक थारिल्ली. भारतीय जनता पक्षान लोकसभा वेंचणुकेची पॅनल बांदला. तांकां गोंयांतले 2 जागे जिखपाचे आसात. फाटल्या वेंचणुकेत जे देशांतले जागे 10,000 परस कमी मतांनी ते हरिल्ले अशें तांणी जवळ जवळ 150 मतदारसंघ तयार केले. तांची एक यादी तयार केल्या. तातूंत गोंयचे दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ आसा. तांकां दिसता की उत्तर गोंय कांय प्रमाणात तांचो प्रभाव आसा. आनी आमी पळयतात विश्वजीत राणे सारके मनीस वा 70 ताचो खूब प्रभाव आसा. 20,000 मतां तांचे कडेन आसात. ताका लागून तांकां दिसता की उत्तर गोंय सामकें सोंपें जातलें. पूण दक्षिण गोंय कांय म्हणलें ना तरी एक कॅथलीक कांय प्रमाणात व्हडलो आसा. लोकां भितर एक विरोधी पक्षाचें एक कांय वातावरण आसा. सो अशा परिस्थितींत तांकां दिसता की दक्षिण गोंय कशें तरी जिखपाक जाय. आनी आतां आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाण केंद्रीय पक्ष संघटनेन तांचे स्वतंत्र रित्या देशभरांतले अशे जे जागे आसात जे जिखून येवंक शकतात अशें लोकांचो सर्वे केला. आनी ते सर्वे करून ते थंय उमेदवार थारावपाचे आसा. ताका लागून जे म्हणटात की नरेंद्र सावयकर जे तांचे फाटले उमेदवार आशिल्ले ताका लोकसभेची उमेदवारी मेळटली तशें ना. आनी आतां 2 जाण ह्या लिस्टान आयल्यात. तातूंत भितर दिगंबर कामत आनी दुसरो बाबू कवळेकर. दिगंबर कामती कडेन मडगांव सारके जाग्यार फुडलो आसा. बाबू कवळेकर हांचो दावो आसा दक्षिण गोंयांतल्या कितलेशा मतदारसंघांत ताचो प्रभाव आसा. आनी दिगंबरा कडेन आमदारकी ऑलरेडी आसा. ताका लागून बाबू कवळेकर ह्या उमेदवारी खातीर खूब नेटान प्रयत्न करता. आनी बाबूचो तर दावो आसा की दक्षिण गोंयांत तांची स्वताची अशी 20,000 मतां आसात. केपें, सांगें धरून बाकीच्या कितलेशा मतदारसंघाचेर आपलो प्रभाव आसा असो बाबू कवळेकाराक दिसता. ताका लागून बाबू कवळेकार सामके ह्या गोरा स्पर्धेंत कितलोसो मुखार आसा. पूण एकूण पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पक्ष खूब सिरियसली ही लोकसभा इलेक्शन लढता. की भारतीय जनता पक्षा कडेन एक जी संघटना आहा ती आज सामकी इलेक्शन मोडान आयल्या. आनी ती सदांच इलेक्शन सामकी घोड्यार वशिल्लें आसता वेंचणूक जिखपाचे नजरेन. ते तुलनेन आमी देशान पळयतात देशान सगळे पक्ष विरोधी पक्ष एकठांय येतात. इंडिया म्हणून एक गट स्थापन जाला. ताजो खंयचोच प्रभाव गोंयच्या सारक्या राज्यान दिसना. ताका लागून विरोधी पक्ष आनी काँग्रेस बाबा ह्या वेंचणुकेंत कितें करतले, कितें परफॉर्मन्स दाखयतले, तांकां शक्ती आसा काय कितें अशे तरेचो प्रश्न आमच्या मुखार निर्माण जाल्लो आसा. मणिपूर विशयावेल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घालो. सरकाराची दखल कित्याक घेना ह्या विशयाचेर विधानसभेत कित्याक चर्चा जायना अशे प्रश्न उपराशीत विरोधकांनी सभापती म्हऱ्यान पोस्टर घेवन धांव मारली. ह्या विशयाचेर शुक्रारा पळोवया अशें सांगून सभापतीन जिताक उलोवपाक लायलें. पूण विरोधकांनी मात आयकलें ना. तांणी जिताचेर पेपर काडून उडयले.
ह्या प्रकारा उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत निलेश काब्रालाचोय पारो चडलो. तांणी विरोधकांचेर कारवायेची मागणी केली आणि सभापती रमेश तवडकरान तांची मागणी मानून घेत आयज आणि फाल्यां खातीर 7 विरोधी आमदारांक निलंबीत केले. पळयत हे कोफुसांव. जी तारोलकर. Fear and anxiety in the mind of people due to increase. पॉइंट ऑफ ऑर्डर गॅलरीन त्यांचे लोक आहात ते उभे रावल्या थंयसर ताका बसा म्हणून सांग. येस मेन्शन Point of order. मेन्शन कर तुझे मेन्शन कर. येस झिरोवर मेन्शन कर. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity of dangerous abandoned stone quarries as tourist spot. Number of local as well as tourists visiting such places during monsoon. Videos by influencer on social media have also popularized such quarries among tourists. This quarry filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported. The step government intends to take restricted entry. अरे वाचता तरी. They cannot do this, sir. They cannot stop us. उलोवपाक दी. They cannot bring the speaker, sir. Speaker जाय कितें? माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर आसात. स्पीकर हे कितें? माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर चलात. सगळे पेपर उडयतात. स्पीकर सर. माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही भायर चलात. बॅन देम स्पीकर सर. दे कॅनॉट भायर काढता. बॅन देम वन स्पीकर सर. स्पीकर सर वी वांट जस्टिस. We are all elected members. They have no right, Speaker sir, to come here. Yes, they cannot come, Speaker sir, here. They can be out of the house. Yes, sir. 1 week out, Speaker sir. They cannot stop the MLA from speaking, Speaker sir. They cannot stop Lady Speaker sir. Don't let out of the house, Speaker sir. 1 week ban, Speaker sir. 1 week ban nala. मेंबरा कशा पद्धती They cannot block a member, Speaker sir. We are naming the person. I am naming the person. Name the person. We are naming the person. We are naming the person. We are naming the person. स्पीकर सर या हाऊसाचो लीडर म्हणून माझी तुमकां विनंती आसा की अशा पद्दतीत आपले 0 आवर मेन्शनाक आपले मत व्यक्त करता आसतना अशा पद्दतीत ताका वचून सगळ्यांनी ब्लॉक करप, पेपर तेजे काडून भायर उडप, स्पीकर सर मायक तेजो काडून घेवप आणि अशा पद्दतीतली ही कृती योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्दतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा. बीइंग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो. ना जाल्यार स्पीकर सर ह्या फुडें अशा पद्दतींतल्यो कृती परत परत जायत रावतल्यो. कळोनी आनी पत्रकारांकूय कळोनी हे गरजेचें आसा कारण स्पीकर सर ताका मारलेला जर आमी कितें करतले असले, दुखोलो सुद्दां आमी कितें करतले असले. कारण ज्या पद्दतीत ताका टोटली तेंच्यांनी ब्लॉक केलो, सगळे एके वटेंतल्यान रावले, ताजे कॅप काडून ताजे तकलेर घालप. वॉट इज दीस? सांगता राव सांग तेजे स्पीकर सर झिरो आवर मेन्शन केल्यात, म्हाका उलोवपाक लायल्यात. ते सगळे जाण येवन घेरावो घातलो तो घातलो. दुसरे म्हटल्यार म्हाका धुकल्लो, शर्ट ओडलो, मायक काडले, म्हाका उलोवपाक दिवंक ना. परत तेणी ते ड्युटेर आसले त्यांचे कॅप काडले, म्हाज्या तकलेर घातले. हे इन्सल्ट जालो, हाऊसाचो इन्सल्ट जाला ह्यो. स्पीकर सर एखाद्या हाऊसातल्या मेंबराचो अशा पद्दतीत आमच्या गार्डाचे कॅप काडून त्याच्या तकलेर घालप हो त्याचो इन्सल्ट आसा. ताजो इन्सल्ट म्हणजे आमचो सगळ्यांचो इन्सल्ट आसा. हे आमी खपोवन घेवचे ना स्पीकर सर. त्याची सिरियस इन्व्हेस्टिगेशन करून हांव तुमकां फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां. फाल्यां नाका स्पीकर सर आता नाल्या फुडें आणि बिझनेस व्हरों नाका. स्पीकर सर आणि फुडें बिझनेस व्हरों नाका. आता कितें तो निर्णय जावन स्पीकर सर परत एक स्पीकर सर की असली गोष्टी रजिस्टर मिनिस्टर हे निषेध हा. जे पर्यंत वेलान येताले इज ओके. सस्पेन्शन आफ्टर ब्रेकअप. सर मणिपुराच्या स्पीकर सर यो इशू एक मिनिट. स्पीकर सर मणिपुराच्या इन्सिडन्साच्या बद्दल हांवेनूय स्टेटमेंट केला. स्पीकर सर आमकांय खबर आसा आनी आवर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री ताजेर योग्य तो निर्णय घेतले आणि घेत आसा.
हाजी आमकां सगळ्या जाणांक तत्राय आसा बट त्या विशयाचेर धरून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन हावजातल्या एखाद्या आपल्या मेंबराक अशा पद्दतीन अटॅक केलो स्पीकर सर ताका अटॅक केलो स्पीकर सर ताणे त्या खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन अटॅक करप तेजेर इल ट्रीट करप तेका हे योग्य न्ही म्हाका दिसता तेका लागून आमी तुमच्या कडेन जस्टीस मागता स्पीकर सर तुमी आमकां जस्टीस दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आयज मेरेन ह्या हावजान अशें जालां काय घडलां काय मेंबराक ऑपोजिशन मेंबराक केन्नाच अटॅक केला करूंक ना. मागीर जावंक ना आयज मेरेन जावंक ना मागीर आतांचे आतां निर्णय घेयात तुमी आतां डिसिजन दिया Speaker sir, in the history of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been. आज जो 0 वराक जो इन्सिडंट घडला ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी जी स्थिती ज्या तरेची वातावरण जें आसा किंवा हावजाक संबंद गोंयभराक एक रॉंग मेसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला त्या वेळेर हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा हाजे खेद व्यक्त करता म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा त्यामुळे ह्या सभागृहाक आज ज्या सभासदांनी ती स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरिया आलेमांव श्री विरेश बोरकर श्री वेंजी वेगस श्री क्रूज सिल्वा श्री विजय सरदेसाय श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आणि फाल्यां दीस तांकां सभागृहांतल्यान सस्पेंड करप लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.